हॉलंड मुरगांव हांगासर आशिल्ल्या हावजिंग कॉम्प्लेक्सान रावपी लोकांचे पिड्ड्यार उदक रस्त्यावेल्यान सोडटात म्हूण थळावे लोक चाळवल्यात. पंचायतीन पयलीं थंय गटर नितळ करचो, तशेंच पिड्ड्यार उदक वचपा खातीर मार्ग करचो आनी उपरांतूच इमारतींचें उदक सोडचें अशी मागणी थळावे लोक करतात. गाळींतल्या नेवीचें उदक येता, नेवी दोंगरा वयलें उदक येता. हे सायडीचे आमचे जुवारी सायडीक तेंकोन आहा ते व्हाळांतलें उदक येता. तीन सायडीच्यान उदक येता. तें उदक खंयच्यान वयतलें? आतां हो गटार तेणी बांदला, हो गटार बांदला, 2 पायप घालता ते व्हडले व्हडले. ते गटारांतल्यान उदक येतलें तें सगळें हांगसर एकटें जावन तें हांगसर ब्लॉक जातलें. ब्लॉक जावन तें उदक सगळें जे रस्त्या वयल्यान येतलें, रस्त्यार ते व्हडले ते फातर सगळे रस्त्यार येतले. तर आमी गांवच्यांनी कितें करचें? कॉलनीचे लोक त्यांचे गटराचे उदक सगळे रस्त्यार सोडटात. मेन म्हणल्यार ते उदक सोडटात तरी खंय? उदक सोडपाक तर हांगा आमकां स्वादूच ना, गटरूच बांदलेलो ना. कितलीं वर्सांच जालीं. 2 सरपंच चेंज जाले, आमचे पंच चेंज जाले, सरपंच चेंज. आमकां अजून गटर बांदून दिल्लो ना. आमकां हांगा खूब त्रास जाता. पावस झडटा इतलो, आमचो गांव सकयल जाता, उदक भरता. ड्रेनेज बांदूंक पयलीं आमी मागता हांगा एकटेन जाल्ले आहा, पयलीं ड्रेनेज बांदूंक मेन सारकी प्रॉपर कन्स्ट्रक्ट कराक सिमेंट घालून, आनी मागीर तितून पायपलायन सोडून आमकां इश्यू ना. हांगसर हे लोक कितें करता, आपल्या घराचें उदक रस्त्यार सोडटा. ते फातर फाल्यां सकाळीं पावस झडटा तेन्ना रस्त्यार येता. आमचो हो मेन वचपाचो रोड, तेजेर फातर येता. लोक पडटाक दोडटाक मोडटाक. केन्ना आमचे पंच सरपंच MLA कोण येवन आमकां हांगा विचारना बाबा कितें त्रास जाता काय म्हणून. हांगा ड्रेनेज बांदता बट सारकी ड्रेनेज ना. वयल्यान उदक सगळें रस्त्यार येता आनी येता ते रस्त्यार उदकूच येना, तेजे बरोबर फातरूय येता. रायडर जे वयता गाडयेर स्टीप डावनल आसा तेजे स्कीड बीन जावपाक चान्सीस आसा. मेन म्हणल्यार जाल्लेले आसा पयलू. सो आमी तें मातशें काम सांगलां तांकां कितें पयलू ड्रेनेज बांदा आनी मागीर कनेक्ट करा. बट पंच आसा आमचो तो आमचें आयकना, आमकां अंडरटेकींग घेयना आमची, कांयच पळयना. इन फ्युचर पासून जाल्लें आसा. लास्ट इयर चड पावसान चड प्रॉब्लेम जालो, घरान उदक गेलें. गटार नितळ करपा संबंधांत सरकारी पावड्याचेर सोपुस्कार पुराय करप चालू आसा आनी आपूण तें करून घेतली अशें थळावी पंच वांगडी नंदिता दयाल म्हणटा. Basic situation is there was an existing drain of the Dove Valley building which was existing for the last 8 years. That drain got choked up in the last monsoon and the Dove Valley building is repairing their existing drain. Now the second part is the villagers have asked for the PWD drain to be built along the side of the main road. That project has been taken up by our Honorable MLA Madam Alina Saldana through the PWD, and the project has reached the file has reached the tendering stage. Unfortunately, due to the lockdown, it has got delayed, but that PWD work is already going to happen. So at this moment, the PWD together with the Panchayat are ensuring that there is there's not going to be any problem for the villagers, and they have taken up the task of deepening that kacha drain all along the road. So there will be no issue for the villagers during this monsoon. Silting of that the nalla that is being spoken about, Panchayat is willing to take up that job of desilting of the nalla. That nalla unfortunately runs through private properties, and there are about 5 landlords who are involved, and they will have to give the NOCs. That nalla runs from Surya Naik's house, which is right at the bottom of the Holland slope, up to the Devastali hotel. Panchayat definitely wants to take up this work, but we will be able to do it once we have all the 5 NOCs from all the landlords who are owning that. Are they not willing to give it? We have to begin the process of asking them, and I'm sure the villagers will cooperate and help me in getting those NOCs.